sanda sumsamaya Past kurmi tia Volka Jisu Raya Ati sumsara Ati tasu adaru Ati angkaru Ati tasu delbaru बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्याही सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, जो मनीस देवाचो खरो मोग करता तो मनीस वस्तूंक सक्तेंक शिडका नासतना आपणाच्या जिवितांत असले सर्व संगती आपणाच्या उदारपणा खातीर, हेरांच्या उदारपणा खातीर, आपणाच्या सल्वसावा खातीर, हेरांच्या सल्वसावा खातीर वापरून संवसारांत अमर जाता म्हणले चिंताप व्हरून पळोवंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. चलत्या जिवितांत वस्तूंक सक्तींक आमी शिडकून रावन देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक सुकलेले खातीर आतां मावनपणी रावून बोगसाणें मागया. आमची अस्खत काय आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुजगणी अवसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें साडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सच्या जिविताक पावो. आमेन. सर्वेश्वरा आमच्या दुलो बापा, आमचे काळजान तुज्या मोगान भर. आमच्या पातकी सैंबाचो वंदवण्यो दामून आमकां बोळ दे आनी तुज्या आज्ञा प्रमाणे चलून सर्गेंच्या सुखाक आमी पावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकमणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. ओझेया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचन. सरस्पर म्हणटा, इस्रायेला सरस्परा तुज्या देवाशी परतून ये, कित्याक तुज्या अपराधा लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सरस्पराशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा तसो स्विकार कर. बायल्या बदला आमच्या वंटांच्या उतरांनी केली स्तुते आमी तुका भेटयता.
आसिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक जायना घोड्यांचेर आमी अनेक सवार करचे ना आमच्या हाताने केल्ल्या वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगचे ना तुजे थंय अनाथांक दया लाभता हांव तांचे अविश्वासपण पयस करून तांकां बरी करतलो सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस केला हांव इस्रायलाचेर दोवा बरी पडटलो सळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबोनाच्या देवदार रुखा परे तो पाळां घेतलो नवे फांटे ताका फुटतले ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतले आनी लेबोनाचो परमळ आसतलो म्हजे सावळेक ते परतून वस्ती करतले ते परतून गंवाचे पीक काडटले एके दाखवाले परे ते फुलतले लेबोनाच्या दाखोवसऱ्या परे ते प्रसिद्ध जातले एफ्रायमाक मुर्ती कडेन आनी कसलो संबंध आसा हांवूच तांचे मागणे आयकता आनी तांकां राखता हांव एका 5व्या सरू रुखा सारको म्हजे बरवे तूं सफळ जातलोय जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेवं जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकोव कित्याक सरस्पराच्यो वाटो नेट प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात पूण पातके मनशां तांचेर आदलोवन पडतात देवाचे उतार्ये देवाचे ओडूपकार हांव सरस्पर तुजो एकलोच देव म्हजे आयक हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोसो देव म्हजें आयक वळखो नेणो आसलेलो एक थाळो म्हाका आयकता तुज्या कांदार दवरलें सूं हांवें निसरायलें तुज्या हातांतल्यो झडायेच्यो बाटयो हांवें देंवयल्यो तुज्या कश्टा दागतांत तुवें म्हाका वलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोसो देव म्हजें आयक गडगड्याच्या मोडा भितर तावन हांवें तुका सापतले मेरीबाच्या उदका लागे तुजी हांवें परिक्षा केले परजे म्हजे सत्रायक कांदे ए इस्रायला तूं म्हजें आयकयलो जाल्यार श्लोक हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोसो देव म्हजें आयक परको देव तुमचे मदें आसो न्हय भायल्या खंयच्याच देवाक तुमी मान बागोवचो न्हय इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो सरस्पर म्हणटा तो देव हांवच श्लोक हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोसो देव म्हजें आयक म्हजे परजेन म्हजे उतर आयकल्लें जाल्यार इस्रायलान हांवें दाखयलेली वाट धरलेली जाल्यार कितलें बरें आसलें तांकां बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसतो कडपांतल्या मोवान तांकां दादोशी करता श्लोक हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव म्हजें आयक उद्गार पातकेजीने बदला म्हणटा समय सर्गेंचे रास लागे पावला वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पुरित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पुरित्राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमच्या सोवे आसो म्हाका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजून सदस्यवांक सरकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्र्या मदलो एकलो मुखार आयलो
आनी सर उपदेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपदेश हो, आयक तूं इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव, तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास व्हरतो उपदेश दुसरो ना. तोवड तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच, ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन तुजो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर होम बलिदानां आनीक बेटोन्या प्रास कितल्याकी वर्तें. ताची जाणतिकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजा जावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचें उतर ये, वकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आयच्या बांजलांत आमी आयकल्लें, ह्या शास्त्रीन जेजू केल्लें सवाल जावन आसा. उपदेशां पैकी अदीक व्हरतो उपदेश खंयचो तो? शास्त्री म्हळ्यार कोण? जुदेवां पैकी थोडे शास्त्री जातात, म्हळ्यार पवित्र पुस्तका विशयंत ते चड शिकप जोडटात. तांकां 2 वर्सां तांणी शिकोवंक आसलें. आनी खंयच्या विशयंत? देवाच्या उपदेशा विशयंत आनीक पवित्र पुस्तकांच्या पयल्या 5 बुकां विशयंत. ताका पेंटेट्यूक म्हणटात या तोरा म्हणटात. हे 5 बूक आनीक 10 उपदेश शिकोवंक तांणी 2 वर्सां काडलीं. तशें म्हळ्यार तांकां सारकी समजोनी ताच्या विशयंत आसली. असलो मनीस जेजू इस्कालाक वचूना, खंयच्याय तराची तरबेती ताका मेळोवं नातली. ताका तो सवाल करता, उपदेशा पैकी अदीक व्हरतो आनी म्हत्वाचो उपदेश खंयचो तो? आनी कितले उपदेश आशिल्ले जुदेवांक? देवानच मोइजे मरिपात सिनाय पर्वतार 10 उपदेश दिल्ले. ताचे उपरांत ह्या 5 बुकांत ಒಟ್ಟು ಕರ್ನ ಸೊಡನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 613 laws 613 ಉಪದೇಶ तांकां आसले. हाच्या भायर रिती आनी रिवाज कुडसून हजारांच्याकी चड तांकां उपदेश ह्या ताच्या कायदे तांणी पाळूंक आसले. हांचे सर्व प्रास पयलो उपदेश खंयचो, अदीक व्हरतो उपदेश खंयचो, आनी जेजून तांकां जाप दिली. उपदेश एक पयलो उपदेश जावन आसा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन एकाच देवाचो तुवें मोग करचो. आनीक ताचो आनीक वांटो जावन आसा, ताका दुसरो उपदेश म्हणयत तो जावन आसा, कसो तूं तुजो मोग करताय गे, कसो तूं तुजो मोग करताय गे, तशेंच तुज्या पेलाचोय तूं मोग कर. आनी तो सगळें आटापन आसा. जर तर आमी हे 2 उपदेश पाळता, खंडीत जावन आमी सांत जावयेत, आमी सर्गाक वचयत, दुसरो उपदेशच पाळची गरज ना. पूण आमी उडास दवरी जाय, सगळ्या तुज्या काळजांत पयलो स्थान देवाक आसा जाय. सगळ्या तुज्या आत्म्यांत जेजूचें बिडार जावन आसा जाय. सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या मनान
देवाचो एका देवाचो तुवें मोग करी जाय. आमकां कितले देव आसात? एकच गी? चड देव आसात गी? सबारपोटी आमकां मस्त देव आसात. न्हयच दुसरे देव हिंदुवांचे या दुसऱ्या समर्थीचे देव. आमच्या घरा भितरच आमच्याच जिवितान ल्हान ल्हान देव आसात. जावं प्रत्येक सोबाय असो देव, आपणाची सोबाय तोच म्हाका देव. जावं प्र थोडे देव बटलेनी आसात, सोऱ्याच्या बटलेन तो म्हजो देव. थोडे बटी म्हजो हुद्दो, म्हजी डिग्री, म्हजी वडवीकाय, म्हजो दुडू, म्हजी ग्रेसकाय हे जावन आसात देव. तांकां पयलो मान, उपरांत देवाक मान. न्हय, देवाक पयलो मान मेळो जाय. तो खरो देव. आनी जर तर आमी ताका मान दिता, आमचे थंय कठीण धैर्य बोळ सकत देवाची कृपा वाडोवन येता. आनी दुसरो मोग तुज्या पेल्याचो तुवें करीत जाय. कसो कसो तुजो मोग करताय गे? आमी समाज सकड आमचो मोग करता. वय गे, सत गे तें? न्हय, सत न्हय. आमी खरो मोग करिना. आमकां थोड्यो संगती बऱ्यो न्हय, आमी करता गे, आमी करता. सोरो लेका व्हरतो पियोसो बरो गे, बरो न्हय, सकडांक कळीत आसा. तर तूं कित्याक पियेताय? तुजें जिवीत कित्याक पाड करताय? तुजें कुटुंब कितें तूं पाड करताय? मोसोर बरो गे, ती कित्याक तूं मोसोर करताय? कित्याक राग दवरताय? कितें हागें काडताय? तें केल्ले वरी कितें जाता? मोसोर राग आमच्या काळजांत आमी दवरल्या भशेन दवरल्या वेळार, हेरांच्या विशयेंत आमी पाड उलयल्या वेळार कितें जाता? आमी एका तरेची जडाय आमच्याच काळजांत वयता. दुसऱ्यांक पाड कर आमी बरें करिना, पाड करता, आमकांच आमी पाड करता. ती जडाय आमी वोवून येता. ती जडाय आमच्या कुडीक, आत्म्याक, आमच्या भलायकेक केदींच बऱ्याक पडना जाल्यारय आमी करता. तर आमी कशें सांगचें? आमी आमचो मोग करता. पयलीं आमी शिकत जाय आमचोच मोग करूंक, आनी उपरांत हेरांचो मोग करीत जाय. आमी 3 तरांनी हेरांचो मोग करता. एक, हांव त्या मनशाचो मोग करता कित्याक म्हाका पसंद जाता तो मनीस. आय लायक दॅट पर्सन. शी इज ऑर ही इज ब्युटिफूल, हँडसम, सो आय लव दॅट पर्सन. दुसरो आमी मोग करता आदायाचो मोग. ताचे जावन म्हाका आदाय मेळटा, कितें मनी मेळटा. त्या खातीर जावं प्र म्हजी माय, म्हजो मांव, तांचो आमी मोग करता. तांकां मस्त आस्त आसा, तांचे बदीक आसा, तांचे भांगर आसा, तें म्हाका मेळटा, देखून हांव तांचो मोग करता, ताची सेवा करता. तो खरो मोग न्ही, तो स्वार्थी मोग. आपणाच्या बऱ्यापणाक तुवें मोग करचो. जेजून शिकयल्लो मोग जावन आसा निस्वार्थी मोग. निस्वार्थी जो मोग म्हळ्यार हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर, ताच्या आदाया खातीर, ताच्या वाडावडी खातीर हांवें करचो तो मोग. असलो मोग जर तर आमी आमच्या कुटुंबांत प्रत्येक जावन घोव बायलां मदें तो मोग आमी वाडयता, सडयता, आमची कुटुंबां, आमची घरांनी जाताली हांव सर्गस म्हणयत. असलें सर्ग न्हय आमी जोडचे आमच्या मरणा उपरांत, आतांच आमी जोडूंक जाता. देखून निस्वार्थी मोग आमी करूंक, निस्वार्थी मोगान आमचें जिवीत सारूंक आज जेजू आमकां आपणे दिता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ही शिकोवन आमच्या मोतीन मात्र घालची न्हय, आमच्या जिविताच्या करण्यांनी, नडत्यांनी, सदांच्या जिवितांत आमी ती पाळूंक प्रयत्न करया. तोच क्रिस्त आमकां ताच्या बेसांवांनी बरोवन दी. आमेन. Wine adna mi aia utrika bupundita galtu tache
कानिकांचे बापा तुझे दैवीक बेसार घालतू तांचे कानिकांचे बापा तुझे दैवीक बेसार मोकार बापा काळसा आमची जेजू संगी दिता तुका मोकार बापा काळसा आमची जेजू संगी दिता तुका. म्हज्या भावना आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या सोयीस्पोर म्हणून घेवं. दयाळ बापा, आमी भेटोवंक हाडल्यान ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजी दिश्ट घाल. ती तुका मानता तसली जावं आनी आमकां तारण जोडूंक उपकारून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातूय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फोवो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. तशे वरवीं आमची पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचे उदारपणान आमकां दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजे वतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सरुनाचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 तळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दणी पवित्र कर आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मोरों सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससने कराराचे हे रगत पातकाचे बोगसाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्था सोगोड परगचोया. सुमियांचे सो तुझे मरण आम्ही समारता. तुझे पुनर्जीवन पुनामी करता. तुझ्या येण्यात आम्ही उतरिता. बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुनाची काल्स तुका समर्पिता.
तुझे मुखार घेवंक सवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिगुजरगा सेवतेल्या आमा समेत सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पुबी सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोडे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ह्या आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंका मरिये देवाच्या माये सांगाती, सांजुजे तिचो पोती, बागेवन दमदता आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू होवे, त्यास जेसू सांगता, त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा संबंध आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन आमीन आमीन. चलत्या जिवितांत निस्वार्थपणी देवाचो आनी पेल्याचो मोग कर्ण बरेंपण लाभोवंक देव आमकां आदार दिवन दी मागून जेजून शिकयले मागणे आतां आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. आमची पदकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस सकाळी आमकां दी. सर्गेच्या बागांनी आमच्या सरंदरान जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें अतिरेक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रजोरती पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकाचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देश घाल. तुका शांती दी आनी तूं एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्या संतांक काल तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. माया मोगाचो गुर जावन एकामेका शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्वां सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें आमकां फोवना, पूण तुज्या उतरान आमकां बचय. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू,
तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Maka stuka divu तुझे तो एक साता प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, या बलिदानान आमकां वांटो दिवन तूं आमच्या काळजांनी घालताय तो मोग आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक फळां दीक जायसो कर. आनी आमी सर्गार पावस तुज्या जिवान आमकां अदीक अदीक बळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोभे आसो. तुमच्याई सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. ओसनेया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Musu sisau kuna shita apna kesi karkurudi kuri saplo kandyar gibun to patya muja indi kursat Aupate mi dovutam pideshide kustanduka au kursa putlundurta mukal putra soe Anquar muria shiruati am